परिणाम येवकार हांव संजना अंजुनकर सविस्तर खबरांपैकी पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। म्हादयचे उदक वळोवपाच्या कामाची गोय, महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक करतले संयुक्त पळोवणी। लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळारा 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोय सरकारा वतीन भौशीक सुट्टी जाहीर। ₹16 लाख लुटप्या मदले 2 पुलीस निलंबित, दुबाविता कडल्यान ₹8 लाख जप्त, चौगांक सशर्त जामीन। वट्ट 6 वर्सांनी गोंयांत खण वेवसायाक सुरवात, दिवचलचो सेजा वेदांता ब्लॉक 1 कार्यान्वीत, खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी उक्तायले समाधान। भाजपाचे स्टार प्रचारक गोयचे मुख्यमंत्री कर्नाटक दौऱ्यार, महत्वाचे उमेदवारी अर्ज भरतना लायली हाजेरी, कर्नाटकांत सगळे मतदारसंघ एनडीए जिखतली म्हूण उक्तायलो विश्वास। कोलवा अपघातांत जखमी तरणाट्याक उपचारा वेळार मरण, पिकअप चालका आड गुन्यांव दाखल। ताळगाव पंचायतीची 8 एप्रिलाक वेंचणूक, 8 ते 18 एप्रिल मेरेन स्वीकारतले अर्ज, 29 एप्रिलाक निकाल। लोकसभा वेंचणुकेन गोंयांतले 2 सीट आमीच जिखतले, उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें उक्तायलो विश्वास, तशेंच मय मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची मेळटली आघाडी, आमदार प्रेमीट शेटाचो दावो। आता खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळारा 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन भौशीक सुट्टी जाहीर केल्या। काल राती हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केली। देशभरांत सध्या लोकसभेचे वारे आसा आनी गोंयांत लोकसभेची वेंचणूक 7 मे 2024 ह्या दिसा जावपाची आसा। त्याच फाटभुंयेचेर गोंय सरकारान काल एक नोटिफिकेशन काडलां आनी तेतून अशें म्हटलां की 7 मे 2024 ही पब्लीक हॉलिडे जावन आसा, म्हणजेच सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचें म्हणून 7 मेक पब्लीक हॉलिडे सरकारान जाहीर केल्ली आसा। आनी ही हॉलिडे जी आसा ती पेड लीव जावन आसा, म्हणजे जे कामगार गव्हर्मेंट तशेंच नॉन गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरान काम करता तांकां मतदान करपाक मेळचें म्हणून ही पेड लीव किंवा पेड हॉलिडे अशी जाहीर केल्ली आसा गोंय सरकारान। हे नोटिफिकेशन काल रातचे उशिरा सरकारान काडलेले आसा, म्हणजेच 7 मे 2024 ह्या दिसा पब्लीक हॉलिडे आसा आनी त्या दिसा सगळ्यांनी वचून मतदान करचें म्हणून ही हॉलिडे दिल्लेली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरा पर्सन नितीन गंगावणे सोबत हांव विनायक सामंत, पणजी। मंगळारा कोलवा वाठारांत मिनी पिकअप आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या कॅलिटस बरेटो ह्या चल्याक उपचारा वेळार जीएमसीन मरण आयलें। ह्या प्रकरणांत मिनी पिकअप चलोवपी जॉकी डिसिल्वा हांच्या आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। 1 जानेवारी ते 4 एप्रिल ह्या 95 दिसांनी 65 लोकांक रस्तो अपघातांत मरण आयिल्लें आसा। ही एक गंभीर गजाल आसा आनी हाचेर सरकारान बेगोबेग उपाय येवजण काडपाची गरज आसा। मंगळारा कोलवा हांगा जीप आनी बायक हाच्या मदीं जाल्ल्या अपघातांत 21 वर्सांचो कॅसिलीस बरेटो गंभीररित्या जखमी जालो। ताका गोमेको उपचारा खातीर व्हेलो, थंय उपचार चालू आसतना ताका मरण आयलें। ह्या प्रकरणी कोलवा पुलिसांनी जीप चालक जोकीम डिसिल्वा हाचेर गुन्हो दाखल केल्लो आसा। 1 जानेवारी 2024 ते 4 एप्रिल ह्या 95 दिसाच्या कालावधीक राज्यांत वट्ट 65 अपघातांत लोकांक मरण आयिल्लें आसा। म्हणजे प्रत्येक 1.5 दिसाक एकलो रस्ता अपघातांत मरण येता। ही एक खूब गंभीर गजाल आसा आनी हाचेर उपाय योजना तातडीन काडपाची गरज आसा। वेगवेगळ्या अपघातांत 65 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मालकरेकार।
लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांतले दोनूय सीट आमीच जिखतले असो विश्वास उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायला. जाल्यार मय मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास आमदार प्रवीण शेट हांकां आसा. भाजपाचे उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी शुक्रारा मय मतदारसंघात प्रचार केलो. शिरगांवा श्री लयराई देवीचे दर्शन घेवन मय मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार प्रवीण शेट आनी हेर भाजपाचे मुखेल कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांतले दोनूय सीट आमीच जिखतले असो विश्वास उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायला. हो देश परत एकदा मोठा जावचो आणि सगळे बरे जावचे या माध्यमातून आमकां सगळ्यांक फुडें उरूंक जाय. ही काम जे तुमचें आसा ते मातृभूमी खातीर आसा, ते आपल्या देशासाठी आसा. येदे मोठे काम तुमचें आसा आणि त्यामुळे आमी सगळ्यांनी जे 7 तारीख इलेक्शन जातलें मेच्या 7 मेच्या इलेक्शनाक आमची ताकद भारतीय जनता पक्षाची ताकद ही आज आमकां सगळ्यांक विरोधकांक सगळ्यांक दाखोवपाची गरज आसा. त्या खातीर एक मतान वाड करून जे कोण आमचे बरोबर ना तांकां आमचे बरोबर हाडून येणाऱ्या म्हयन्याच्या कालावधींत आमकां हो एक प्रोसेस करचो पडटलो. तुम्ही निवडून दितले ही गोंयची जनता ही 100% आणि आमकां ह्या वेळी दोनूय सीट जिखूंक जाय आणि हे सीट आमी सगळे आमचे कडेन ताकद आसा हे सगळें करपाक. पूण ती ताकद ही दाखोवपाची गरज आसा. मोठ्या मताधिक्यान मोठ्या संख्येन मतां हाडून आमी भारतीय जनता पक्षाचे दोनूय सीट दिवया. हो तुमी निवडून दितले परंतु सावथाक सुद्दां आमचे जे कोण फ्रेंड आसतले सोयरे आसतले हांकां सुद्दां सांगून तांचें मत भारतीय जनता पक्षाच्या पार्ट्यांक घालून मोदीचे हात बळकट करपाक आणि हे राष्ट्र विकसीत करपाक आमकां सगळ्यांक प्रयत्न करूंक जाय. ते तुमी करचे अशी विनंती करता. जाल्यार मय मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास आमदार प्रवीण शेट हांकां आसा. आमच्या मय मतदारसंघांसून आमच्या दिवचल तालुक्यांसून ह्या मय मतदारसंघातल्या चडांत चड मतदार जो आहा तो आमकां खात्री आहा की आमचो मय मतदारसंघ सगळ्यांत मुखेलसर आसतलो अशे आमचे प्रयत्न आसा. आनी हे उलोवपा खातीर जे पाठबळ आमकां जनतेन दिल्लें आसा की आमी जी 2 वर्सां जनतेची सेवा करता आसतना वेगवेगळी कामां केल्लीं आहा ह्या माध्यमांसून म्हाका सांगपाक दिसता की जो विश्वास आमी लोकांचो संपादन केल्लो आसा आमदार म्हणून जें काम चालू आसा तशेंच जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे पंचायत मंडळ जे आमकां सपोर्ट करता आनी लोकांची सेवा करपाक जी कामां करता आमी त्या आदाराचेरूच आमकां जनतेचो जास्तीत जास्त पाठिंबा मेळटलो हो आमकां विश्वास आसा. आनी ह्या विश्वासाच्या जोराचेर आमी जो टप्पो आमी जो थारायल्लो आसा तो तेच्या पेक्षा जास्त जातलो. केन्नाच जावंक नासलेली ही इतको मताधिक्य आमकां मेळपाची ही आमचे कडेन आमकां आशा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रायबंदर पणजेच्या कॉजवेचेर स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं काम सुरू आसा. हे काम सुरू आसतना थंय बरेचशे प्रश्न उप्रासल्यात. तातूंत येरादारीची कोंडी, अपूर्ण बाबत दर्जाचें काम तशेंच हेर प्रश्नांचो आस्पाव आसा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो कॉजवे सद्या स्थितीचो म्हायती दिवपी हो स्पेशल रिपोर्ट. पणजी रायबंदराचो कॉजवे हो इतिहासीक म्हत्व तशेंच सदचो बिजी आसपी रस्तो. सैमाच्या गोपान आशिल्लो हो रस्तो आशीर. ताका लागून हांगा पयलींच येरादारी करतना तशें सादूर रावूनच ड्रायव्हिंग करचें पडटा. मात सध्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं काम सुरू आशिल्ल्यान कॉजवेचेर आनीक आडमेळी वाडल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ह्या रस्त्याची सध्या अवतिकाय जाल्या. येरादारीची कोयंडी तशेंच धुल्ल्याचें प्रदूषण वाडलां. दिल्ल्या डेडलायनी भितर रस्त्याचें काम पुराय जातलें काय ना असो हुस्कोय रायबंदरकार उक्तायतात. पळयात सध्याच्या ह्या कॉजवेची सद्यस्थिती. कॉजवेचेर यो वच करतना सध्या खंयच्या प्रस्नांक तोंड दिवचें पडटा ताची म्हायती थळावो नागरीक श्रेयस कामत केळकार हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. कितें प्रॉब्लेम्स तुमकां हांगासर इनिशियली फेस करचे पडटा? पयलीं म्हणल्यार न्ही हें आतां काम जालें एक ऑलमोस्ट 2 विकाच्यान चालू आसा. तांणी त्या आयडीनूय म्हणल्यार तांबा बी घरा त्या आयडींतल्यानूय होल मारपाक स्टार्ट केला आनी आयडीन अगरसाळेनूय स्टार्ट केला. आतां आमकां थंय आडो घाला गाडयो आसा आमगेर 4 पासीस दिल्यार 3 कळ्ळें तुका. सो थंय आडयता परत धाडना हांगा. मागीर आतां हांगा होल जालो सो आमकां पणजे वचूंक मेळना.
वयल्यांतल्यान भोंवताळो मारून पणजे वचचो पडलो. सेकंडली आतां ह्या दिसांनी होल मारला दोनूय सायडीन, सो गाडयांक वचपाक मेळना. मागीर एम्बुलन्स बी कश्यो येतल्यो, आतां समज मेडिकल इमर्जन्सी जाली आमकां रातचे कशें वतले, गाडी काडपाक आमकां मेळना, बायकान घेवन वतले पेशंटाक. तशेंच आमकां आतां बेजीक नेसेसिटीज आसा लायक दूद. ऑलमोस्ट 3 दीस जाले हांवें ना, हे पळय घरा भायर तुमकां दिसता हें हांगा गोवा डेरीचो बूथ आसा, आमकां दूद ना, वचून हाडचें पडटा आतां पयसुल्ल्यान खंयच्यान मेळटा थंय. तशेंच आमकां भरपूर आतां त्रास जाता आनी इवेंच्युअली आतां तुमकां हांगा समज कॅमेरा पळयतले हांगच्याच म्हज्या घरा भायर येतले म्हणटा तो आतां होल. सो आमी हांगा स्टॉक जावपाचे आहा थोड्या दिसांनी. मागीर वचप कशें, आमगेर कोण आतां रिलेटिव्ज येवपाचे म्हणल्यार तांकां येवंक मेळना, धाडत ना कोणा. सगळे कांय जाण आतां बायकान भोंवना, गाडयो हाडच्योच पडटा. आमगेर आतां घरान 4 गाडयो आहा, 4 गाडयो फसून उरल्या. आतां कामाक कशें वचपाचें आमी, हाजें कितें तरी एक प्लॅनिंग जावपाक जाय आनी सारकें शेड्यूल दिवपाक जाय. सो आमकां एक सायडींतल्यान होल करत येता, ते पॅक केले म्हणटकीर फुडें वचा. सो आमकां एटलीस्ट 1 वे तरी मेळटलो वचपाक पणजे नाल्यार ओल्ड गोवा. सो अशें गोवोरमेंटाक म्हणटा की बेगीनच्या बेगीन हें कंप्लीट करा आनी पावसाच्या पयलीं हें जावंक जाय, नाल्यार भरतले. आनी आतां तुमी वतेच फुडें वचून पळया, सारकें बॅरिकेशन ना हाका खड्ड्यांक, तो असो भरला, तातूंत चिकोल आहा. कोणाकूय दिसतलें बारीकसो खड्डो म्हणून, समजा रातचो पडटलो. पणजे जाल्या फाटल्या न्यू इयरा दिसांनी तुमी जाणा आसतले, हलर्णकर म्हणटा तो चलो पणजे पाट्या वयलो एक्सपायर जाला. अशें हांगा कितें जालें मागीर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? हांगा एकटो सुपरवायझर नासता. रातची कितें म्हणल्यार रातचें आमकां आतां थंय दोनूय सायडीन बॅरिकेड घाल्यात. सद्या आमकां गाडी बारीक अशी पयसुल्ल्यान काडून मेळटा. कितें म्हणल्यार आमी बॅरिकेड ओपन करचें पडटा, आमी बंद करप. ह्या कामाक आमी आतां रावप. एक रातचे 2 जाण तरी पुलीस नाल्यार कोण तरी तांचे कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस आसपाक जाय. आणि हांगासरूय 10 मार्चाच्यान काम चालू आसा. तेच 30 एप्रील पर्यंत, 10 मार्च ते 30 एप्रील हे 50 दीस हो रोड जो आसा तो येरादारी खातीर बंद दवरलेलो आसा. आणि हो जो मुख्य रस्तो जो हांगासरली जी येरादारी जी आसा ती कदंबा बायपास जो आसा त्या बायपासा वयरसून वळिल्ले आसा. सगळे लोक जे आसा ते पणजे वचपाक त्या सायडीनसून वयतात. आत्तां ज्यो तुमी म्हाज्या फाटसून गाडयो पळयतात, ज्यो गाडयो वयतात, त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो हांगासरल्या थळाव्या लोकांच्यो आसा. हांगाच ह्याच जाग्यार सायबर क्रायमाचें ऑफिसूय आसा, रायबंदरचे पोलीस स्टेशनूय आसा. सो त्या जाग्यार काम करपी जे आसा ऑफिशियल्स ते ह्या वाटेनसून ट्रॅव्हल करतना दिश्टी पडटा. 31 मे पर्यंत स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां पुराय जातली अशें सरकारान हायकोर्टान सांगलां. पूण थळाव्यांचें अशें म्हणणें आसा की पावस जो आसा तो मे म्हयन्यानूच येता आनी जर मे म्हयन्यान पावस येयलो जाल्यार जी कामां उरता त्या कामांचें कितें, ती कामां केन्ना कंप्लीट जातली? कारण पावसान कामां करपाक कशेंच शक्य ना. एक म्हटल्यार दर्यो जो आहा तो हांगा रायबंदराक खूब तेंको नासल्या कारणान पावसान खूब प्रॉब्लेम जावं शकता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. तेचेरूच आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार नोव्हेंबरान एक्सपोजिशन जावपाचें आसा ओल्ड गोवा. आनी ह्या एक्सपोजिशनाक पोवपाक आफोवपाचो यत्न गोंय सरकार करता. जर त्या प्रयत्नांक यश येलें आनी पोप जर आमच्या एक्सपोजिशनाक येता जाल्यार हो मेन रायबंदरचो कॉजवे जो आहा ह्या कॉजवेची खूब म्हत्वाची भुमिका आसतली येरादारी खातीर. तो सुद्दां एक प्रश्न उद्भवता की जर हे काम बेगिनात बेगीन आनी दिल्ल्या टायमार कंप्लीट जावंक ना जाल्यार एक्सपोजिशनाच्या टायमार येरादारीचो खूब मोठो प्रॉब्लेम जावं शकता. सद्या सगळी येरादारी जी आहा ती कदंबा बायपासासून डायवर्ट केल्ल्या कारणान मेर्शे जंक्शनार ब्लॉक जाता हें सगळ्यांकूच खबर आसा. त्या खातीर हायकोर्टान केल्ल्या सुचोवणीचेर लक्ष दिवन राज्य सरकारान खूब काळजीपुर्वक लक्ष दिवन हे काम करपाची गरज आनी हे काम बेगिनात बेगीन कंप्लीट करचें अशें थळाव्यांची मागणी आसा. कारण थळाव्यांक हांगासरल्या थळाव्यांक जो त्रास जाता तो त्रास तांकां जावचो न्हू आनी हें काम बेगीन कंप्लीट जावचें अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरा पर्सन यश अडारकर बरोबर हांव विनायक सामंत, पणजे. सत्तरी मालान कुळागरांनी शिंपणावळी खातीर बागायतदार शेतकाऱ्यांचो आजून पारंपारीक पद्दतीचेरूच भर. पाटाचें उदक आनी कल्याण कुळागरांतली शिंपणावळ. पारंपारीक पद्दतीन शिंपणें केल्ल्यान गरजे भायली नडणी कुळागरांत जायना आनी झाडांक पुरेपूर उदक मेळटा म्हूण शेतकार सांगतात.
तुमचें नांव कितें? बाबाजी आपाराणे खंय रावता तुमी? कुडशा कुडशे. कितलीं वर्सां जालीं तुमी आतां कुरागळ हें करता? 9-10 वर्सां जालीं. आनी कशें शिकता तुमी आतां? कल्याणूच शिकता करता कल्याण शिकता. स्प्रिंकलर बी तसलें काय बसोंक ना? ना ना. मागीर हेचो कितें तुमकां फायदो कितें जाता हे कल्याण शिपोवन? कल्याण शिपा म्हणजे उदक मातशें बरें पडटा आनी थंड जमीन बरी उरता. तुमचे आतां कितल्यो माडी आसा ह्यो सुपारी सादारण अंदाज? सादारणश्यो 4-4.5 आहा. आनी ही तुमी पारंपारीक पारंपारीक. पारंपारीक कसले तुमी स्प्रिंकलर बी कितें यूज करिना? ना ना. आनी पाणी खंयसून येता तुमकां हें? पाणी ते झरीचे आहा, आमी फूग घालता आनी हें करता साठयता आनी मागीर ते सोडटा. एक वरभर चलता मागीर तेतूरच आमी आटपून घेता आमचे. माझे नाव संजय विद्याधर केळकर. हांव सत्तरी तालुक्यात धावे गावात रावता. तसेच माझी पारंपारीक म्हणजे वडिलोपार्जीत माझी बागायती आसा. तर तेका ते बागायतीक पाणी नॅचरली आमचे पाटाचें पाणी आसा. तर पाटाचें पाणी असल्या कारणान आदी आमचे आजे पणजे पारंपारीक ते काजीच्या लाकडाचे किंवा लाकडी हेचे कल्ले म्हणून आसतले. तेणी ते कल्ल्यान तें पाणी आमी ते शिंपता, तेका शिंपणें म्हणटात. ते डिसेंबरांत चालू जाता आनी पावस पडटकच मे एंडाक ते सोंपता. आतां सुदारणा जाली म्हणून आतां काही लोकांनी आमच्या गांवांत किंवा आमच्या पंचक्रोशीतल्या गांवांनी ते स्प्रिंकलर बसयल्यात. पूण म्हाका ते स्प्रिंकलर ते म्हाज्या मनाक ते पटन पद्दतीन आमी ते कल्याण आमी शिंपता. हाचें कारण अशें आसा म्हणजे आमचे म्हाजो आजो बिजो किंवा बापूय बिपूय म्हाका सांगताले की कल्ल्याचें शिंपणें बरें वेवस्थीत जमीनभर बसता, कल्लें बरें बसता आनी पाणी मुबलक प्रमाणात त्या झाडाक मेळटा. आनी बारीक बारीक वनस्पती म्हणजे तेका आमी आमचे गांवठी भाशेंत नडणी म्हणटा, ती नडणी तशी येयना. आनी ते दृश्टीन पावस पडटकच बागायती साफ सफाई करूंक मातशें सोंपें जाता आनी पाणी बरें मेळटा बागायतीक आनी तेचे उत्पन्नाचेर आमच्या मातसो बरो परिणाम जाता. आतां निसर्गानुसार पावसाळ्यांत सुपारी झडटा बिडटा ती गोष्ट वेगळी. मागीर ताका ते औषध फवारणी मोरच्यूत बिरच्यूत ते आयला. मोल्या दाड सांगोड वाठारांतल्या शेतकारांक आतां खंडपिठांतल्या उदकाची पुरवण करतले. उदका स्त्रोत खात्यान खंडपिठान नवीन पंप तशेंच उदकाची पायपलायन घालपाचें काम सुरू केलां. फुडल्या 2 दिसां भितर शेतांक उदकाची पुरवण जातली. मोल्या सांगोड वाठारांतले शेतकार वांयगण शेत करतात. ह्या शेतकाऱ्यांक खांडेपारच्या कॅनलांतल्यान उदकाची पुरवण जाताली. मात फाटल्या कांय वर्सां सावन कॅनल व्हांवपाक लागिल्ल्यान शेतांक फावो तशें उदक मेळनाशिल्लें. ताका लागून शेतकार बेजारिल्ले. मात आतां शेतां खातीर खंडपिठांतल्या उदकाची पुरवण करतले. खंडपिठांत पंप बसयला तशेंच नवीन पायपलायन घालपाचें काम उदका स्त्रोत खात्यान सुरवात केला. हाका लागून धाड सांगोडच्या शेतकारांनी खोस उक्तायल्या. ह्या अधिकाऱ्यान हांव एक सांगूंक सोदतां की हें आमचें पळय शेत आसा तें शेत मातशें मदलें जें शेत आसा तें सुकलेलें आसा. तेन्ना आमच्या पंच विठोबा मळेकर आनी आमदार गणेश गांवकर हेणी प्रयत्न केल्लो आसा की आमकां पिठांतलें उदीक काडून सप्लाय करपाचो. पूण गेल्ले 7 तारखेक आमकां सांगलेलें की उदीक सोडटा म्हणून. पूण आजून पर्यंत आमच्या शेताक उदीक त्या पिठांतल्यान पावना. त्या खातीर आमच्या शेतकऱ्यांची एक मागणी आसा जाता तितले बेगीन आमकां त्या पिठांतल्यान उदीक दिवचें. आनी आतां शेत हें पोटराक गेल्लें आसा आनी आमकां 1 म्हयनो तरी शेताची उदकाची गरज आसा. 1 म्हयनो तरी उदीक तेंच्यांनी आमकां मातशें वाडोवन दिवचें आनी आमच्या शेताक पुरवठा करचो. आतां सद्याक हालत बरी आहा उदकाची आनी आमचे WRDचे सदानंद आनी जेई आमचो सागर हे भरपूर कश्ट घेवन तेणी आमकां उदक ह्या वर्सा बरें पावयलां. आनी बाकीचे तेणी आनीकूय कितें कितें पंप लायले आनी कितें केल्या आजून जावना. आनी भाऊनूय आमकां खूब हेल्प केला. MLA आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो हे कामाक. आनी ह्या वर्सा आमकां उदक बरें पावलां आनी लोकांची कोणाची किटकिट ना सद्या तरी. आमी मोल्या प्लॅटफॉर्म हांगा आसा
जे जाग्यार सांगोड हांगा जवळ 76 शेतकरी आसा त्या लोकांक उदक मेळनासलेलें. उदक मेळना म्हणून लोक शेत करपाक फाटीं फुडें जाताले. पूण आतां जे WRD जलस्रोत खातें आसा तेंच्यांनी सरकारान एक बरो उपक्रम केला. ज्यो मायनींग पिटांतलें उदक आसा, इतली कितलींशींच वर्सां मायन बंद जाल्ले, त्या मायनींग पिटांत भरपूर उदक आसा. ते मायनींग पिटांतलें उदक शेतकऱ्यांक दिवपाचें काम जलस्रोत खात्यान फुडाकार घेवन गेल्लो आसा. आमचो जलस्रोत खात्याचो धारबांदोडाचो जो ऑफिसर आसा सदानंद नायक आनी जो कनिश्ट अभियंता आसा सागर नायक, हे दोगांय हांगा लोकां खातीर भरपूर काम करता. आमदार गणेश गांवकर यांच्या मार्गदर्शना खाली हे जे शेतकऱ्यांक कशें उदक मेळप हेजेर विचार विनिमय करून आज हांगा जो DMCची मायन आसा ते मायनीचेर कितलीशीं पिठांतली कितलीशीं वर्सां ती मायन बंद जाली, तितून त्या पिठांतलें उदक काडून कॅनला द्वारे ओपा खांडेपार कॅनल जो आसा आमचो खांडेपार कॅनल तेजी द्वारे ते शेतकऱ्यांक पावयता. आनी हेजे मुखार जे अंदू हेंच्यांनी प्रोसेस चालू केला की हेजे मुखारूय सगळे शेतकऱ्यांक उदक भरपूर मेळटलें आनी तेणे करून 76 शेतकार जे आसा सांगोडाचे ते शेती लायतले. गोमंतक TV खातीर सांगोडच्यान एकनाथ खेडेकर. तारबोस्तोडे हायवे वयल्या पुलाच्या डिवायडराक कारीन धपको दिलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडयेंत आडकल्लो ड्रायव्हर कैलास कुमावत हाका उजो घालूपी दळान जखमी अवस्थेंत भायर काडलो. सध्या जिल्लो हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आसात. सकाळी 6:53 वरांचेर सकाळी उजवाडा आमकां कॉल आयले की एक 1% ट्रॅप इन द व्हेकल कार इको कार. सो इमिडिएटली आमी टर्न आवट केलो आमच्या MRT 1 पॉयंटार पावले. आमी पॉयंटार पावल्यार तो एक भुरगो पर्सन 30 वर्सांचो ट्रॅप आशिल्लो इको कारान. सो इमिडिएटली आमी रेस्क्यू ऑपरेशन ताका केलें आनी सेफली ताका भायर काडला. पूण ताका रायट लेग्स तेजो फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. सो फर्दर ट्रिटमेंट मेडिकल ट्रिटमेंटाक आमी तो पुलिशेक व्हॅनान हँडओवर करून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लो आसा. येवपी लोकसभा वेंचणुकेन गैरप्रकारांचेर लक्ष दवरपा खातीर आयकर विभागान नियंत्रण कक्ष स्थापन केला. ह्या नियंत्रण कक्षाक आतां मेरेन फकत 2 ते 3 फोन कॉल्स आयल्यात. वेंचणुकेच्या 10-15 दीस पयलीं वेंचणुके विशीं कागाळी करपाक कॉल्स येतात म्हूण नियंत्रण कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिल्या. सद्याक देशात तशेंच गोंयांत लोकसभेचे वारे व्हांवपाक लागला. ह्या लोकसभा वेंचणुके वेळार जावपी गैरप्रकाराचेर लक्ष दवरपा खातीर आयकर विभागान 22 मार्चाक नियंत्रण कक्ष स्थापन केल्लो. हो नियंत्रण कक्ष 24 वरां कार्यरत आसता. गैरप्रकार करतना कोण दिश्टी पडलो जाल्यार 1800 233 3941 ह्या टोल फ्री नंबराचेर संपर्क साधून कागाळ करची. तशेंच फाटल्या 15 दिसांत नियंत्रण कक्षाक फकत 2 ते 3 कॉल्स आयिल्ले. वेंचणुकेच्या 10-15 दीस पयलीं वेंचणुके विशीं कागाळी करपाक कॉल्स येतात म्हूण नियंत्रण कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिल्या. लोकसभा वेंचणुकेचे वारे जे आसा ते फक्त गोंयानूच न्हय तर आख्ख्या देशभरान आमकां हे जे वारे आसा ते पळोवपाक मेळटा. आनी त्याच प्रमाणे हो जो उत्सव आसा त्या उत्सवान उमेदवार आसतले, मतदार आसतले, वांटेकार जातात. आनी हो जो उत्सव आसा त्या उत्सवान आमी जर पळयत जाल्यार वेगळेच अशें आमकां पळोवपाक मेळटा. समज जर ह्या वेंचणुकेन समज जर कोण पयशे वांटप आसप, कोण कोणाक समज जर कितें अशें दिता किंवा कसल्यो झगड्यो जाता जाल्यार ताचेर लक्ष दवरपा खातीर वेंचणूक आयोगान एक कंट्रोल रूम जो आसा तो स्थापन केलेलो आसा. आनी तो जो कंट्रोल रूम आसा तो पणजे हांगासर जे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आसा थंयसर स्थापन केलेलो आसा. आनी हो जो कंट्रोल रूम आसा तो 22 मार्च 2024 च्यान सुरवात जाल्यार. आनी हो जो कंट्रोल रूम आसा तो म्हणजे वेंचणूक जावचे पयलीं समज जर कोण पयशे वाडटा जाल्यार समज जर कोणाक अशें कोण पयशे दिवन म्हणजे मतदारांक उमेदवार समज जर पयशे दिवन समज जर भुलयता जाल्यार ताचेर लक्ष दवरपा खातीर हो कंट्रोल रूम आसा. आनी ह्या कंट्रोल रूमान आजून मेरेन फक्त 2 ते 3च कॉल तांकां आयिल्ले आसा अशी म्हायती जी आसा ती आमकां कंट्रोल रूम ऑफिसर जे आसा तांच्यांनी दिलेली आसा. ताचे उपरांत तांचें म्हणणें अशें आसा की इलेक्शन जावचे पयलीं 10 ते 15 दीस हे जे कॉल्स आसात ते येतात. आनी आतां मेरेन जे कॉल्स आयल्यात ते मेजर म्हणजे गंभीर अशे तक्रार म्हणजे कागाळ जी आसा ती नोंद करपा खातीर आयिल्ले ना. जाल्यार लोकसभा वेंचणुके खातीर जो कंट्रोल
रूम स्थापन केलेलो आसा. तातूंत तुमी तुमच्यो ज्यो कागाळी आसतल्यो त्यो तुमी टोल फ्री नंबर तांचो आसा आनी तांचो जो नंबर आसा लँडलायन नंबर जो आसा आनी ईमेल आसा तातूंत तुमी तुमची जी कागाळ आसा ती नोंद करपाक शकता. टोल फ्री नंबर आसा तो 1800-233-3941 असो तेंचो टोल फ्री नंबर आसा. आनी ताचे उपरांत जो लँडलायन नंबर आसा तो म्हटल्यार 083224384447 हो तेंचो लँडलायन नंबर आसा. आनी तेंची जी ईमेल आसा ती goaelection@incometax.gov.in ह्या ईमेल एड्रेसाचेर तुमी तांकां तुमची जी कागाळ आसा ती नोंद करपाक शकता. जाल्यार बेगिनाच इलेक्शन जावपाचें आसा आनी हे जे आसात त्यो कोणाकूय समज जर कोणाकूय अशें दिसता जाल्यार तांच्यांनी हे टोल फ्री नंबर लँडलायन नंबर आनी तेंचो जो ईमेल आसा ताचेर तांच्यांनी आपली जी कागाळ आसा ती नोंद करपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आशिल्लो. गोंयांत लोक उदकाक पादेशीर जाला. उदका खातीर लोक वळवळे काडटा. मात इतके आसूनय सरकाराक तांचें कांयच पडिल्लें ना. लोकांक टँकराच्या उदकाचेर ह्या गिमाच्या सुरवेकूच निंबून रावचें पडलां. मुख्यमंत्री जाल्यार कर्नाटकाच्या दौऱ्यान सामको गुल्ल जाला. ताका गोंयकारांचें पडलां मो असो प्रश्न काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष सुनील कवटणकर हांणी केला. पणजे काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार तो उलयतालो. आयज आमी एक इमेज सगळ्याक व्हायरल जाल्ली पळयल्या ती म्हणल्यार प्रचार बीजेपीचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कर्नाटका प्रचाराक गेला. तो थंय कर्नाटकाचो एक्स चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी हाचो प्रचार करता आसतना ताची इमेज व्हायरल जाल्या. त्याच बरोबर बीजेपीचे काही लिडरां बरोबर तो बसून ते ब्रेकफास्ट करता आनी कितें करता खंय भोंवता प्रचार करता. ही इमेज आज सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्या. म्हाका दिसता हो आतां एप्रील म्हयनो सुरवात जाल्या आनी गोंयांत वेगवेगळ्या भागांनी उदकाची पोर्टेबल वॉटर ड्रिंकींग वॉटराची सिवियर शॉर्टेज जावपाक लागल्या. फाटल्या म्हयन्यानूच ह्युमन रायट्स कमिशनाच्यान सुद्दां सरकाराक वॉटर शॉर्टेजी वयल्यान नोटीस घेतली आनी वॉटर शॉर्टेज हो आज एक गोंयांत सामको सिरियस विशय जाला. फाटल्या वर्सा आमी पळयल्या की असोच जेन्ना समर सिजन गरमेचो तेंप आयलो गोंयचे वेगवेगळ्या भागांनी सिवियर एक्यूट वॉटर शॉर्टेज जाली. उदक नळाक तर येत नासले त्या भायर गव्हर्मेंट टँकरान सुद्दां PWDच्या उदक सप्लाय करपाक फेल जाल्ले आनी गोंयच्या लोकांक कितल्याशाच भागांनी प्रायव्हेट टँकरांचेर डिपेंडंट रावचें पडलें. काँग्रेस पक्षान तेन्नाय हे गजालीचेर आवाज उठयल्लो आनी मेळयली ती फक्त एश्युरन्सीज. पण आज आमी पळयता की एक वर्ष जालें परिस्थिती सेम आसा. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खूब